कलांगुटे डॉल्फिन सर्कला कडेन शेनवारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक आयतारा सकाळी मरण आयलें। अपघातांत ताका गंभीर दुखापत जाल्ली। धोकादायक पद्दतीन गाडी चलोवन दुसऱ्याचो जीव धोक्यान घातिल्ल्यान पुलिशेन ड्रायव्हराक अटक केल्या। कलांगूट डॉल्फिन सर्कला कडेन हो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात गाडयेन खुबशी गुलाट्यो मारून हो भयंकर जीव घेणो असो अपघात आशिल्लो। ह्या अपघातात एका तरणाट्याक आयतारा सकाळी मरण आयलें, जाल्यार धोकादायक अशा पद्दतीन गाडी चलयल्ल्यान ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केलेले आसा। अपघाता खातीर सदांच चर्चेत आशिल्ल्या मालपे पेडणे रस्त्याचेर आयतारा फांतोडेचेर कारीक सेल्फ एक्सिडंट जालो। ओव्हर स्पिडीन कार चलोवप्यान नवीन बांदकाम सुरू आशिल्ल्या रस्त्या वयल्यान मातयेच्या ढिगाचेरूच गाडी चडोवन 15 मीटर इतली गाडी ती वयर चडली आनी वयल्यान ती सकयल कोसळ्ळी। ही गाडी सकयल कोसळटाना ह्या गाडयेक उजो पेटलो। कारीक उज्यान बरोच पेट घेतलो। ह्या अपघातांत एकल्याक बरीच दुखापत जाली, ताका लागून उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला। अणजुणच्या मायणा बीच क्लब हॉटेलांत शेनवारा राती कडेन उजो पेटलो। डीजेच्या इक्विपमेंटाक लागून हो उजो लागलो अशी बातमी आसा। उपरांत ही बातमी सगळी कडेन पातळ्ळी। हॉटेलाक उजो लागलो तो पळोवन थळाव्या लोकांनी थंयसर धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। डीजेच्या इक्विपमेंटाक लागिल्लो हो उजो आख्ख्या हॉटेलाक पसरलो। थळाव्यांनी थंय धांव मारून कसो बसो हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। उपरांत उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें, पूण उजो पालोवपी दळ थंय पावच्या पयलींच थळाव्या लोकांनी हो उजो नियंत्रणांत हाडिल्लो। ह्या हॉटेलांत डीजेच्या एका बारीकशा इक्विपमेंटाक लागून वायरी पासून हो उजो सगळ्याक पातळ्ळो अशें कळटा। अणजुणचें मायणा बीच क्लब हे हॉटेल शेनवारा राती हो उजो पेटलो। डीजेच्या इक्विपमेंटाक लागून हो उजो आख्ख्या हॉटेलाक लागलो। दिवचलच्या सेजा कंपनीत कामाचेर रुजू केल्ल्या कामगार शिष्टमंडळान शेनवारा मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन तांचे उपकार आठयले। खुबशे घराबे मायनिंग वेवसायाचेर आदारून आसात आनी मायनिंग सुरू जावंक गरजेचें आसा। 11 ऑगस्टाक पब्लीक हियरींग जातली, हाका लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो सेजा कामगारांनी मारला। ह्या कामगारांनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन तांचे उपकार आठयले। दिवचलच्या सेजा कंपनीत कामाचेर रुजू केल्ल्या कामगार शिष्टमंडळान शेनवारा मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन तांचे उपकार आठयले। म्हापशा वाठारांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुको आनी चोरयो ह्या फाटभुंयेर शेनवारा म्हापशा मार्केट संघटनेन पुलीस निरीक्षकां वांगडा खासा बसका घेतली। ज्वेलर्स संघटनांनी एकठांय येवन म्हत्वाच्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे अशी सुचोवणी ह्या बसकेंत जाली। तशेंच ज्वेलर्सांच्या दुकानांनी चोरयो जावपाच्यो घडणुके वाडिल्ल्यान पुलिसांनी पेट्रोलिंग करप वाडोवचें अशी मागणी ह्या वेळार ह्या संघटनेन दिली।
धारबांदोडे हांगासर पंचायत वाठारांतले धारग्या हांगासर उटंगराच्या पावसाक लागून एक मातयेचें घर कोसळ्ळें। जे थोडे घर उरला तेही कोसळपाचे स्थितीत आसा। सध्या उटंगराच्या पावसात जायते कडेन झाडां तशेंच पालसणां लेगीत कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा। धारबांदोडा पंचायत वाठारांतले धारग्या हांगासर हे उटंगराचे पावसाक लागून हे मातयेचे घर मात्र कोसळ्ळें। तांकां 1 लाखाचे सुमार लुकसाण जालां अशें तांचें म्हणणें आसा। तशेंच जे कितें बाचचें घर उरलां फाटल्यान सुद्दां ते सुद्दां पडपाच्या परिस्थितीत आसा अशें ह्या घराब्याचें म्हणणें आसा। (10+2) शिक्षण पद्दती बदला आता 5+3+3+4 शिक्षण पद्दत सुरू करतले अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिली। राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणात पारंपारीक ज्ञान प्रणालीपासून फुडारातल्या तंत्रज्ञानाक संतुलित पद्दतीन महत्व दिला। आमच्या विद्यार्थ्यांक नव्या व्यवस्थेची जाण आसा। देशातल्या शिक्षण तज्ञांनी संशोधन परिसंस्था घटमूट करपा खातीर खर कश्ट घेतल्यात अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत जाल्ले एका कार्यावळीत उलयताले। नव्या शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी करपा खातीर गरजेच्यो सुविधा, मनीसबळ आनी प्रशिक्षण दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा। केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण शिक्षणाच्या सगळ्या पावंड्याचेर चालीक लावपाक गोंय हे देशात पयल्या क्रमांकाचेर आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। अखिल भारतीय शिक्षा समागमाच्या गोंय विभागान केंद्र सरकाराच्या नवीन शिक्षणीक धोरणाचो 3रो वर्धापन दीस सांखळे रवींद्र भवनात मनयलो। ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, सांखळेची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, संचालक शैलेश जिंगडे, मनोज सावयकर तशेंच हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले। मणिपूर हिंसाचारा आड काँग्रेसीन पणजेन धरणे आंदोलन केले। मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसाचाराक लागून आतां मेरेन 181 जाणांक मरण आयलां, 300 जाण जखमी जाल्यात, 7,000 लोक बेघर जाल्यात। इतले सगळे जावन लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हाचेर कांयच भाश्य करूंक ना। संसदेत लेगीत प्रधानमंत्री कांयच उलयना। ताका लागून जर 2024त परत केंद्रांत भाजपाचो सरकार आयलो तर गोंयचे मणिपूर जावपाक वेळ लागचो ना अशी टिका करीत काँग्रेसीन ह्या घडणुकेचो निशेध केला। तांच्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर हे धरणे आंदोलन केले। आयज दरेका मळार दादल्या वांगडा बायलो फुडें येतात। कांय बायलो तर घोवाच्या हातांत हात घालून काम करतना दिश्टी पडटा। हाचोच अणभव सध्या दिवचले बाजारात आयलो। चर्मवाद्य दुरुस्ती करपी एका कारागिराक ह्या कामात ताची घरकान्न मजत करता। चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपुराचे कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले पावल्यात। ताचे वांगडा ताची घरकान्न आसा। ही घोव सध्या वाद्य दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल आसात।
सरकार लोकांच्या मनान भय निर्माण करपाचो यत्न करता. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान असो आरोप केला. वाघ संरक्षीत क्षेत्र राखीव जाले जाल्यार म्हादयचो जो प्रश्न आसा तो आपोआप सुटाव जातलो अशें अमित पाटकराचें म्हणणें. तरी लेगीत सरकार वाघ क्षेत्राक विरोध करीत कोर्टान कोट्यांनी पयसो मोडटा अशें पाटकराचें म्हणणें आसा. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वाघ संरक्षीत क्षेत्र राखीव केले जाल्यार म्हादयचो जो प्रश्न आसा तो आपोआप सुटाव जातलो अशें गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान म्हटलां. तशेंच सरकार लोकांच्या मनान भय निर्माण करता असो सुद्दां आरोप ताणें केला. तरी लेगीत सरकार वाघ क्षेत्राक विरोध करीत कोर्टान कोट्यांनी रुपया मोडटा अशें अमित पाटकराचें म्हणणें. मांद्रे आशवेच्या रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडला. फोंडकुलां पडून रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक हाचो बरोच त्रास जाता. फोंडकुलां पुरोवची म्हणून थळाव्यांनी आमदार तशेंच पंचायती कडेन मागणी लेगीत केल्ली, मात ताचेर पुराय दुर्लक्ष जालां. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें आनी रस्त्याची दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केला. अंबाजी फातोर्डा एका मनशाचो हात सापडिल्ल्या सुवातेची आमदार विजय सरदेसायान भेट घेतली. कुशिल्ल्या अवस्थेत मनशाचो हात सापडप ही एक धक्को दिवपा सारकी गजाल. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था काबार जायत चल्ला. तशेंच गुन्यांवकारी घडणुकांचें प्रमाण लेगीत वाडपाक लागला. देखून हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सोमारा हो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलां. मांद्रे मदला माज हांगासर घरांक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं रस्तो ना. रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांची मोठी गैरसोय जाता. गोंय मुक्त जावन आतां 60 वर्सां पुराय जालीं तरी ह्या मांद्रे मदला माज हांगासर 3 घरां आसात, मात ह्या घरांक आजून रस्तो ना. 20 वर्सां जालीं खंय हे लोक पंचायतींत तशेंच आमदारांक कळयता, मात आजुनूय कोण तांकां रस्तो करून दिवपाचें काना मनार घेना. घरांतली जाणटी लोक दुयेंस जातकीच तांकां उपचाराक हॉस्पिटलांनी लेगीत व्हरपाक कास्तीक जाता. एक सरकार निवडून येता आनी वता, मात थळाव्यांची व्यथा मात कोण काना मनार घेना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. आयतारा धारबांदोडा ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान बरीच चर्चा जाली. धारबांदोडा प्रशासकीय इमारतीची सुवात पंचायतीची. बरो प्रकल्प आनी थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो ह्या आशेन पंचायतीन सुवात तांकां दिल्ली, मात आजून मेरेन प्रशासकीय इमारतींत नोकरी दिवंक ना म्हणून सरपंच बालाजी गांवसान खंत उक्तायल्या. ह्या विशीं आमदारा कडेन उलोवन बेगोबेग तोडगो काडटलो अशें सरपंचान सांगलां.
मडगांव आणि फातोर्डे वाठारांत पार्किंगेची सामकी व्हडली समस्या उप्रासल्या. महामार्गा कुशीक लोक बेशिस्तपणान गाडयो पार्क करून दवरतात आनी ताका लागून येरादारीक मात्र बरेच त्रास जाता. येरादारी पुलीस हेल्मेट न घालप्यांक दंड दितात, मात कशाय कश्यो गाडयो पार्क करप्यांचेर कसलीच कारवाय करिनात अशें थंयचे थळावे म्हणटात. ताका लागून बेशिस्त पार्किंगेचेर येरादारी पुलिसांनी आळबंदी हाडची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मडगांव आणि फातोर्डा वाठारांत पार्किंगेची सामकीच व्हडली समस्या उप्रासला. महामार्गा कुशीक लोक बेशिस्तपणान गाडयो पार्क करून दवरतात आनी ताका लागून येरादारीक खूब त्रास जाता. ट्राफीक जाम जाता. येरादारी पुलीस हेल्मेट न घालप्यांक दंड दितात, मात कशाय कश्यो गाडयो पार्क करप्यांचेर कोणूच कारवाय कित्याक करिनात अशें थळावे म्हणटात. स्मार्ट सिटीचें नियोजन सामकेंच चुकलां. कन्सल्टंट पयशे घेवन ओग्गी आसा, पूण लोकांचे मात सामकेच हाल जाल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामात क्वॉलिटी म्हणटा ती खंयच दिश्टी पडना असो आरोप पणजेचो नगरसेवक उदय मडकयकरान परतून एक फावट केला. जी कामां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली ती जालीच ना आनी जी कामां केली तातूंत नियोजनाचो उणाव दिसून येता अशें उदय मडकयकराचें म्हणणें आसा. महापौर रोहित मोन्सेरातान सोपो घोटाळ्याची जाता तितल्या बेगीन चवकशी करची अशी मागणी आदलो नगरसेवक उदय मडकयकरान केल्या. सोपो आनी पे पार्किंगेची निविदा काडल्या. फुडल्या 10 दिसां भितून सोपो आनी पे पार्किंगेचो विशय सुटावो जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें आसा. तशेंच तेणी स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर लेगीत उलोवणी केली. ताचें म्हणणें आसा की स्मार्ट सिटीचें काम बेजबाबदारपणी आनी बाबत जाल्लें आसा. जी कामां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली ती जालीच ना आनी जी कामां केली तातूंत नियोजनाचो उणाव दिसून येता अशें उदय मडकयकराचें म्हणणें आसा. तशेंच महापौर रोहित मोन्सेरातान सोपो घोटाळ्याची जाता तितले बेगीन चवकशी करची अशी मागणी उदय मडकयकरान केल्या. सोपो आनी पे पार्किंगेची निविदा काडल्या आनी फुडल्या 10 दिसां भितून सोपो आनी पे पार्किंगेचो विशय सुटावो जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें आसा. गोंयांत दूद उत्पादन सामकें देंवलां. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेतलो जाल्यार गोंयचें दूद उत्पादन 50% देंवलां अशें विधान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें विधानसभेत लेगीत केलां. गोवा डेरी कडेन म्हयन्याक 38,000 लिटर दूद येता जाल्यार सुमुला कडेन 14,000 लिटर दूद येता. गोंयाक म्हयन्यांत दूद पुरवणी खातीर 1,80,000 लिटर दुदाची गरज आसा. ताका लागून दूद उत्पादन वाडोवपाची गरज आसा अशें दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभाघराच्या नजरेक हाडून दिलें. म्हादयचो वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित जालो जाल्यार लोकांक ताचो फटको बसतलो असो चुकीचो संदेश सगळ्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी दिवप बंद करचो अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान सांगलां. म्हादय व्याघ्र क्षेत्र जावचो म्हणून गोवा फावंडेशनान दाखल केल्ली याचिका गोंयचें अस्तित्व आनी उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयांत आतां कांयच बदल जावचो ना अशें तांणी ठाम मत उक्तायलां. तशेंच म्हादयचो वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केलो जाल्यार म्हादय प्रवाह लेगीत वाटावतली अशेंय तांचें म्हणणें आसा.
रानवटी जनावरांच्या बाबतीत गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान एक मजेशीर विधान केला. गोवा फाउंडेशनात फ्रॉड जाला ह्या मंत्री विश्वजीत राणेच्या वक्तव्याचेर विजय म्हणटा विधानसभेत कोणाक फ्रॉड म्हळे म्हणून फ्रॉड जायना. मये पंचायत सभाघरात दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांच्या उपस्थितीत भावकय खाजन कुळ संघटनेची बसका जाली. या सभेक मामलेदार कार्यालयाचे अव्वल कारकून दत्तात्रय परब तशेंच कुळ संघटनेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. या बसकेत शेतकऱ्यांनी सध्याची समिती निष्क्रिय थारला अशी टिका शेतकऱ्यांनी केली. आयतारा कलांगूट पंचायतीच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवप जाले, पूण कलांगुटे चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लराच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. कलांगुटे एकूय बेकायदेशीर मसाज पार्लर चालू ना अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें सांगलें, पूण थळावे आयकुपाच्या स्थितीत नाशिल्ले. बेकायदेशीर मसाज पार्लर कलांगुटेन चलता असो नेट थळाव्यांनी उखलून धरलो, पूण हाचेर सरपंचान उलोवप केलें की कलांगूट एकूय बेकायदेशीर मसाज पार्लर चालू ना. कलांगुटे मसाज पार्लरा वयल्यान सध्या बरोच बोवाळ चल्ला. आयतारा कलांगूट पंचायतीच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप जाले, जाचेर कलांगूट बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलता अशें थळाव्यांनी उलोवप केलें, पूण सरपंचाचें म्हणणें आसा की कलांगूट एकूय बेकायदेशीर मसाज पार्लर ना. शेनवारा दैनिक गोमंतक आणि कला संस्कृती संचालनालयाच्या वतीन वाळपय शारात आयोजित भक्ती संध्या ही कार्यावळीक उपाट असो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण आदलो उपसभापती नरहरी हळदणकर हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या वेळार 70 अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे चेअरमॅन वासुदेव परब, नगरगांव सरपंच संध्या खाडिलकर, गोमंतकाचे युनिट मॅनेजर सचिन पवार, अरुण पाटील, सपना सामंत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या संगीतमय कार्यावळीत गोयचे प्रसिद्ध गायक डॉक्टर प्रवीण गांवकर तशेंच गायिका पल्लवी पाटील, सिया पै, अश्विनी अभ्यंकर हांणी सुमधूर भक्तिगितां आपली सादर केली.